2 कोरिंथकार आवेसोर 10 वोळ उठरा. जी कोण आपणाकूच वयर काडटात ती देवाक मानवनात. जी कोण देवाचे येवजणे परमणेची येतात, जी दुसऱ्याक जिवूंक आदार कोत्तात ती देवाक मानवतात आनी ताका देव वयर काडटा. Praise the Lord. ह्या रितीराचो विशय म्हजो उगडास करून वशेंच तुमी करात. म्हणचे कितें फादर हांव सांगता, सांग हानी. म्हजो उगडास करून तुमी अशेंच करात म्हळ्यार जेजून आमचे एकमेकल्या मोग केला तेच भाशेन आमी एकमेकल्या मोग करपाचो. ओय तेच जाल्यार तूं मुज मोग कर मुगो. तू रेतीरा मुझ बायले मोग करूं येला पहिले तू येश बसू यो आता तू मुझ मोग कर. तुगे बायले कोण हात दिसात मरे. बायले टिकेट काढल्या हो सीट नंबर चेंज केल रे. आनी कोण कितें सांगूंक सोदता? फादर, निमाणे जेवणाक जेजून शिसांचे पांय धुले तशेंच आमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय आनी सेवा करूंक जाय. फादर हांव सांगता. तूं सांगता तूं कित करता ठीक आहे ना ठीक आहे. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात म्हणचे जेजू मेला तेच भाशेन आमी मराय. अय पयल तूं मोरान दाखय. तोंडान उलोवपाक सोंपें करूं जायना. शाबासकी तुमकां. आपल्या शिसा सांगाताक निमाणें जेवण केलें तेन्ना ब्रदर वाच लुकाचो आवेसोर 22 वोळ 19. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो ताका दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुची आसा. कितें म्हणलें? ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हणटोच कालवार दोंगरार आपलें रगत वारून कुर्सार मरून जेजून आपले कुडीचें समोरपण केलें. जाल्यार जेजून आपलें पयले मिसाचें बलिदान खूंय केलें? फादर हांव सांगता. सांगा ब्रू. जेजून पयले मीस निमाणे जेवणार केलें. होय फादर, सारकें. सिसाच्या बराबर जेजून जेवण केल्लें तेन्ना 1 कोरिंथकार आवेसोर 11 वोळ 23 ते 25. वाच सिस्टर. सोम्या जेजून पराधीन जाल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हटलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुची आसा. आनी हे पोरी जेजून पयलें मिसाचें बलिदान कुर्साचेर समोर पिलें. आनी जे जेजून जेवणाच्या मेजार पोरगोटलें, म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात म्हूण ते आपले कुडीच्या बलिदाना वरवीं शार्ती पावयली. आनी जे जेजून जेवणाच्या मेजार पोरगोटलेलें, म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात म्हूण ते आपले कुडीच्या बलिदाना वरवीं जेजून शार्ती पावयले. आनी हेंच दर मिसाच्या बलिदाना वरवीं घडटा. जेन्ना आमी आमचे एक एकल्याचें जिवीत देवाक समर्पितात तेन्ना यादनीक आपल्या हातांत उंडो आनी सोरो घेवन जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून बापाक दिन वाचता. तेच घडयेक ते जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलता. आनी जो कोण बावाड दवरता आनी सोत मानता ताका नवें जिवीत फावो जाता. जशे परी उजवे वाटेच्या चोरान आपल्याक वळखून घेतलो आनी म्हणलें, जेजू रायपणाचे पदवेन येता तेन्ना म्हजोय उगडास कर. आनी जेजून ताका सर्ग बसायलो. 1 जुवांव आवेसोर 1 वोळ 9. ब्रदर वाच. आमची पातकां आमी वळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बक्षितलो आनी सगल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे परी कुर्साचेर मरण केल्ल्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आपल्या रोगतान एक नवो करार इश्टापलो आनी आपलो संपूर्ण मोग उगटो केलो. पवित्र सोबे खातीर जीव दिलो. आपल्या इश्टां पासत जीव दितात ताचे परस व्हड मोग ना. जुवांचो आवेसोर 14 वोळ 23. रगत वारुयतात आनी आपल्या भुरग्यांक ती
पिवयतात. दुबावेरीत तुमच्या मदलीं जाय ती जाणां जेजूचें उतर सांबाळटात आनी पाळटात. शाबासकी तुमकां. जशे परी एक घोव आनी बायल आपली कूड एकामेका पासत मोडटात आनी एकामेकाक वांटतात. आवय बापूय आपल्या भुरग्यां खातीर दीस आनीक रात आपली कूड जोरयतात, रगत वारयतात आनी आपल्या भुरग्यांक ती पिवयतात. आनी हे पोरी भुरगीं आवय बापायचें रगत आनी मांस खातात आनी वाडटात. पूण जायते पावटी जाणटे पिरायेर आवय बापायचे कोश्ट तांची भुरगीं वळखना. जाणटे पिरायेर तांकां सांगात दिवचे सुवातेर एकसुरी दवरतात ना तर आजिलान पावयतात आनी आपले मायपायचें रगत मांस खावन वाडल्यात म्हूण विसरतात. देखून जेजूची उतरां मनान धरून तुमचे मायपायच्या कश्टांचो उगडास करून जेजून केला तशेंच तुमी करात. यो यो बेगीन यो. तूं कोण सारको आजिला घालपाची नाक तूं आमकां. वच त्या आजिला राव चोड जाल तुगेलें. तू आसतानाला आयचो उगडास केलो देवा. तुझ्या पायच्या फाटल्या दिसाले एकसुरपणा कितलो वाडयलो मोगा. केन्नाच घालूंक ना दुका. हांव रावोंक ना सुका. काशा मोज्याच घरान मोज्या रोगताचो देवो तसोच कुडीचो जालो तुज्या पासत जोरयलो. आसलोलो दीस करून ह्यो नाक्षो जोरोवन पुता तुका वाडयलो. मोशा दुदान तुका शिंपलो मायचे कोश्ट विसरलो तुज्या बायलेचो जालो. तुमकां देवान भुरगीं दिली हाजिलान सोडी माय चुकडास येवन रडटलो. तुमकां देवान भुरगीं दिली हाजिलान सोडी माय चुकडास येवन रडटलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise Praise the Lord. तुझे माय गे माय म्हजे अरे? माय गे म्हाका वळ करूं मगे माय तुजी मास रगत हा ना वळ जाल मगे माय. अरे किसा रे तुगेले भुरग्या भाशे कितें रड रे तूं. किसा रे भुरग्या भाशे कितें रड रे तूं. माय सुद्दां उगडा आसयला वखरा थिंगा. तू अकरा थिंगा तू अकराव तुका लागून सगळें जालां. तुगे आयकोन हांवें मगे माय कोण आजिलांक आयले वखरा थिंगा. मातशें वखर रे लोचें आगो आगो कितें जालां कितें जालां कित्याक रडटा तो. ताका देवा उतर लागला आज. म्हणजे देवागे उतरा प्रमाणे दादूलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी पतीनी एकटवतलो. आमी तशें केलें देवान म्हणून दादलो आपल्या यावयक बापायक सांडटलो आनी आपले पतीनी एकटवतलो म्हणून या उतरा मरे हांव वोट फाल्स सजमलो आनी मायक मुगेले एकले मायक वयली आनी आजिलांक आयली. अरे एकले आयकू माय आसत आनी कितें आसताय. तू अकरा थिंगा सगळें तुका लागून जालां. वय रे ब्रादर आमी एकठांय रावन खुशाल आसतलीं मू सजमळली पूण काळीज निमाळकडे काळीज डोपो 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 जावपा लागले. तशेंच जाता तें. काळजांत भिरांत आसत जाल्यार काळीज एकदम डबडब जाता तें. पूण
देवा लागीं जर तुवें बोगसोणें मागशीत देव तुजी सगळीं पातकां पुसून काडटा. ब्रदर देवागे उतर आयकील म्हूण तूं देव सांगो त्या उतरा प्रमाणे चलोल म्हूण तूं पाथोक जाता रे. ना, पूण त्या उतराची फावो ती समजुणी घेनासतना चल्ल्यार मात पातोक जाता. एफेसकारांक 6व्या अवेसरांत 2 आनी 3 वळीचेर तुजे आवय बापायक मान दी आनी अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आवक तुमकां मेवतलें. कोणी मुजगो मगे चूक म्हळ्यार तूं बोगीत दूख ओय गो बाय. चल माय कालबेरी सो आजी गेनी या. प्रेज द लॉर्ड.